मतदार राजा ही कार्यावळ आयज आमी नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवतात आणि एक मानेस्त आमच्या बरोबर आसा. भाई तुमचें नांव? एलितेरियो कार्नेरो. एलित्यो बाब, पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदतां. आतां फाटलें इलेक्शन जे 2017तलें जालें तातूंत हांगासरले जे आतांचे आमदार आसा फालेरो, लुइजन फालेरो, ते आतां ना आमदार हांगासर. हितूर आमदार ना सद्या इन नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. ते TMCन गेले. कशें पळयता हे गोश्टीक? लोकांनी एक्सेप्ट केल्या ही गोश्ट? ना तशें जायते जाणांक मातशें हें जाल्लें हां, सडनली अकस्मात TMC गेलो, कित्याक गेलो म्हणजे हय, आनी क्वेश्चन मार्क कसो जालो लोकांक. दुसरो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता की TMC पार्टी हांगासर येवप किंवा ते TMCन वचप ही दुसरी गोश्ट. TMC पार्टी हांगासर येवप एक्सेप्ट आसा लोकांक कितें दिसता? एक्चुली तृणमूल काँग्रेस हांगा येवप आनी मोस्टली आमकां गोंयकारांक तेजो जो एक आयडियोलॉजी आहा वो तो एक तेंचें फंक्शनींग आहा तें तितलें हें जावंक ना आमकां गोंयकारांक, बिकॉज मानूंक ना. आनी तृणमूल हांगा येवपाक कितें लागलां हांगा मोगू. आतां एक बागेन तर फुलां आहा जाल्यार फुलां रोस पिवपाक मूस घम भरतले. अकस्मात तृणमूल हांगा येवप म्हणजे एक विचार हय कितें आहा अशें. फुडलो प्रश्न विचारपाक सोदता. फाटलीं 4.5 वर्सां जेन्ना हांगासर काँग्रेसचे MLA आशिल्ले लुइजन फालेरो, डेव्हलपमेंट केला म्हणटा, विकास केला म्हणटा, विकास जाला? विकास जाला. रिसेंटली पळय हांव तुका सांगलां ते भाशेन ऑलमोस्ट 14+ ट्रान्सफॉर्मर रिप्लेसमेंट केले. कित्याक न्हू वोल्टेज इतली आमची डावन जाताली आनी आमी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी मिटींग घेतली, ग्रामसभेक सुद्दां हें केलें. कित्याक जशीं घरां वाडल्या आनी आतां आमचे अंडरग्रावंड इलेक्ट्रीक लायन स्पेशली 11 kV घालची तेंवूय सँक्शन जाल्लें आहा. सो पळोवपाक गेल्यार हांवें सुरवातेक सांगलां जायतो डेव्हलपमेंट जाला म्हणजे अशें जावंक ना म्हणजे BJP सेंटर आमचो स्टेट गव्हर्मेंट आनी हिंगा MLA काँग्रेस तशें उरलें पाड जावंक ना. गव्हर्मेंट आसून सुद्दां हेल्प केला? जाला जाला जाला. बरोबर, बरी गोश्ट सांगली तुमी. वीच इज फॅक्ट. जर तसो आसा जाल्यार बरी गजाल आसा. म्हाका सांगात, जे पार्टी बदलतात न्ही अशे लिडर्स खुबशे आसात, खास करून आतां नावेली. तुमी जर लुइजन म्हणा जाल्यार तो काँग्रेसींतल्यान TMCन गेलो, आबेडतान BJPंतल्यान काँग्रेसीन आयलो, काँग्रेसचे लिडर प्रतिमा आपान गेले. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन? लोकांनी हे गोश्टीक एक्सेप्ट केला काय? आतां सारकें तर पॉलिटिकल एंगलार तर हें एनालायज करची आनी तेजो तर आमी पोस्टमॉर्टम करचो जाल्यार अशें दिसता जे प्रत्येक जाण हिंगच्यान थिंगच्यान अशें वयता इट इज फॉर द पर्सनल गेन. हांवूच न्हू एक बारीक इस्कॉलाचो ना KGचो भुरगो तरी सांगतलो, कळ्ळें न्हू. आतां खंयच्यार दर मेजार केणें दवरलें आहा ओ खूंय चॉकलेट दवरली आहा, ल्हान भुरगीं कितें करताले तें खावंक मेळटा म्हणून तीं धांवताले, कळ्ळें न्हू. अशें दिसता आमकां म्हणजे इट इज अ फॉर पर्सनल गेन. पर्सनल एग्जांपलां मात्र बरी दिली. हय. ल्हान भुरगे सुद्दां केळें दवरले आनी चॉकलेट दवरल्या थंयसर ल्हान भुरगे धांवतले शिवाय खावंक मेळटा थंयसर. ओके, नेक्स्ट प्रश्न विचारपाक सोदता. म्हाका सांगा, हांगासर डबल ट्रॅकिंगाचो इशू आसा? कोल इशू, डबल ट्रॅकिंग इशू आसा? हय, हो डबल ट्रॅकिंग आनी कोल आमच्या ग्रामसभेक येयल्लो आनी आमी नावेली ग्रामसभेंतल्यान आमी ताका ओपोज केल्लो आहा कोलाक आनी डबल ट्रॅकिंग. आतां एक अशें जाल्लें सजेशन सुद्दां कोल तर हाडटा हो कोल कंटेनरान पॅक करून कित्याक वचना आनी डबल ट्रॅकिंगूच कित्याक जाय? आतां ते कितें म्हणटा एक गाडी आयली दुसरी गाडी क्रॉसींग जावपाक लागून ती रावपाक पडटा. पूण हें प्लॅनिंग लोकांक जाय तशें जावंक जाय, तांकां जाय तशें न्हू. हे अकस्मात आपल्याचे भाशेन एक प्लान काडटा आनी तांकां जाय तशें करता. सो एक्चुली इट नीड टू बी प्लॅन. आमकां कशें जाय गोंयकारांक, जर तर आमी गोंयांत एग्रीकल्चर लँड दवरलें आनी तें कन्वर्ट करीत गेले कितें खातले जेवतले. सो म्हाका दिसता गोंयकारांक तरी हें डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना आनी कोलाची सुद्दां ना. हांव म्हणटा कोल आमकां कितें गरजेचो आहा? मुर्मुगांव तर कोल हाडटलो न्हू जाल्यार कोल गोंयांत उजार जावंक जाय. हांव म्हणटा कोल तर गोंयांत देंवयतात आनी सामवेर दे आर टेकींग कर्नाटक वो आनी दुसरे राज्यान व्हरता, थंयसर पोर्ट आहा, कशें तरी व्हरोंक जाता न्हू तें. आमकां तर गोंयांत यूज आहा जाल्यार दुसरी गोश्ट. फक्त हांगासून ट्रान्सपोर्ट करतले. तेन्ना चो कोळशाच्यो गाडयो आहलेल्यो पुर्तुगेज काळाक, स्टीम इंजीन. सो स्टीम इंजीन कितें तरी आहा ना न्हू. गोंयांत तर स्टीम इंजीन वापरून तर इलेक्ट्रिसिटी तयार करतलो जाल्यार दुसरी गोश्ट. आमी म्हणूंक जाता हाड बाबा हाड कोल हाड म्हणून. अरे आमचेच हिंगा ट्युरिजम आहा तें मार्केटींग करा, तेजेर पळया. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तुमी विश्लेशण केलें ह्या गोश्टीचो. विरोध आसा, डबल ट्रॅकिंग जाय, लोकांक जाय जाल्यार आसा, पूण तरी सुद्दां ती कशी यूज जातली ही मेजर करपाक जाय. बरोबर आसा. लास्ट क्वेश्चन तुमकां विचारपाक सोदता. म्हाका सांगात, इश्यूज
किंवा जे तुमकां खटकता गोष्ट जी हायलायट करची अशी तुमकां दिसता नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा तुमच्या एरियेतले कितें आसा अशे दोन खंयच्यो? आमचे दोन मेन इश्यूज ज्यो आहा न्हू, जी मडगांव म्युन्सिपालिटी एरियांतसून जी सुवेज तें सॅप्टिकाचें सुवेजाचें उदक एक सोडलेलें आहा कोंकण रेल्वेच्या वाटेन नाळांचोर आमचे मांडोपा जी रिवर फ्लो जाता एस्तुरी टू रिवर साल तितून सांजचे 6 नंतर सगळे मालबर्ड बी बिल्डिंग आहा न्हू हे सुवेज पंप करून थंय सोडटा. हें बंद जावंक जाय. दुसरी एक येयल्ली आहा ती आमचे कुर्चोरकार हॉस्पिटला कडच्यान एक व्हांवता आनी ती आमच्या सालपे लेकांत येयल्या. आतां सिवेज हय नावेली आनी रिवर सालान ते ओवरफ्लो जाता. आतां नावेली सुद्दां झिकाचे प्रोजेक्ट घातला सिवेज नेटवर्क सगळे सिवेरेज नेटवर्क आनी तें व्हरोन खंय शिरवडे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक ते कनेक्ट करतले. आतां म्हाका इतलेंच विचारूंक दिसता PWD आनी सिवेरेज डिपार्टमेंटाक जो नावेली सिवेरेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आहा तेजी कॅपेसिटी कितली? फातोर्डाची सुवेज हाडली मडगांवची हाडली नावेलीची व्हरोन घातली. अरे ते कितें थिंगा फुगे आमी बालून भरून दवरले तशें तें ना न्हू तें ट्रीट जावंक जाय. बेश्टें ते बालूनान वारें भरलें आनी ताका दवरलो हेलियम घातल्या तो उबतलो तशें न्हू तें. सो हिंगा न्हू इंजिनियरींग फेल गेल्लें आहा. इंजिनियर सारकी तकली वापरना आनी PWD जे अधिकारी आहात ते सारके तकली वापरना. सो म्हाका जाल्यार दिसता हें तेजो फेल प्रोजेक्ट फेल आनी जो नावेली तो सिवरेज पडे केला न्हू हो वायट एलिफंट जाल्लो आहा. असोच न्हू इरिगेशन जाल्लो काँग्रेसीच्या टायमार लुइजनाक हांव सदांच विचारतालो प्रत्येक एरियांत न्हू आमचो सेरावलीचो कनाल एक्सटेंड केल्लो वॉटर इरिगेशन मांडोपा दोंगराच्या सकयल्यान आनी प्रत्येक शेतान तेमी नेटवर्कींग केल्लें. आयज सुद्दां आमी शेतकारांनी हेजें उदक पळोवंक ना. सो अशीच हेजी गोश्ट जातली. सेकंड थींग आमचो वेस्टर्न बायपास जे दिसाक हो वेस्टर्न बायपास हांवें मिनिस्टर आसतना हो हांगा मार्किंग जाल्लो त्या दिसाक ते आयज मेरेन आमी मागता PWD कडेन आमकां प्लान दिवचो तेजें अलायनमेंट कसो आहा. आनी परेकर जेन्ना आसतना आमकां सांगलेलें सालपें जो लेक आहा तितून तो स्टील टायर येतलो म्हणून आनी स्पेशल ते स्टील हेजेर घेवपाक आमकां एक्स्ट्रा सेंट्रला कडच्यान पयशे सँक्शन जाले. आनी हे पयशे सँक्शन जाल्ले आसा आयज पळयलो जाल्यार तुमी तो वेस्टर्न बायपास तोड्यांत पुरोवन अर्दे तोडे पुरोवन काडटात. आनी आयज आमकां नावेलकारांक आमचो एक ग्रामसभा मेंबर एंटनी आल्वारीस म्हणून तेणें स्पेशल रीट पेटिशन फायल केलां. आयज हियरींग आहलें बॉम्बे बेंच ऑफ हायकोर्ट. कित्याक हियरींग दवरलें जें तोडें पुरयलां तें तोडें काडा ताका स्टील टायर घाल आनी जो अंडर ब्रीज आहा आमचो तो आतां पास जाता तेन्ना एक रोडा वयल्यान पास जाता दॅट रोड गोज टू सिंगेडेन तेलावली ताका हायट दवरूंक जाय आसली 5.5 पूण ती 5.5 ना. आतां PWDक जेन्ना विचारलें इंजिनियरांक बी तेन्ना ते म्हणटा आमी रस्तो फोंडटले आनी पोंदच्यान ताका देब दितले. तें देब दिलें जाल्यार कोमा जाता दामोदर कॉलेजी कडेन तसलें जातलें. हिंगा उदक भरतलें एवरी टायम पंपींग करून पडलें आनी तें पंपींग मोडलो पंप मोडलो जाल्यार आमी बुडोवन मरोंक पडले. भुरगे इस्कॉलाक येतले रोजरी कॉलेज मागीर रोजरी स्कुलान पेपेजोला येतले ते वाटेचे. सो हो मुद्दो हे दोन आमचे सारके गरजेचे. एक सिवेज ट्रिटमेंटाचें आहा तें आनी एक आहा तें वेस्टर्न बायपास. खूब गरजेचे अशे दोनूय इश्यूज आसा आनी जे लोकांक दिसपट्ट्या आयुश्याचेर तांचे इम्पॅक्ट करपा सारके आसा. दोनूय जे टॉपीक आसा ते जेन्ना लोकल रिप्रेझेंटेटीव आमी म्हणटा MLAs जेका म्हणटा तेंच्यांनी फक्त बाबा हांगासरले रस्ते किंवा तुका जाय जाल्यार सायनी मारप इतलेंच न्ही. खंयचे जर लाडली लक्ष्मी हेज्या फॉर्माचे सायनी मारप इतलेंच न्ही जाल्यार तेंचे प्रॉब्लम्स आयकून घेवप आनी ताजेर सोल्युशन काडून तें काम करप हें मेजर आसा. किंवा जेन्ना एसेंब्ली जाता तेन्ना लॉ फॉर्म करप जे आमी म्हणटा की नवे नवे जे कितें जर ऑर्डिनन्स आसा किंवा खंयचे जर कामां आसात ते एक बऱ्या तरेचे इश्यू जे मांडून ताजेर सोल्युशन काडप. म्हणजे खूब बऱ्या तरेन तुमी क्वेश्चन्स मांडले सगळे. देव बरें करूं भाई. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. तुमकांय देव बरें करूं. आनी हांव प्रुडंटाकूय देव बरें करूं म्हणटा जे आमचे मतदारांचे विशय जे विचार आहा ते मांडले आनी ह्या माध्यमांतल्यान म्हणजे टेलिव्हिजन माध्यमांतल्यान ते ऑथोरिटी कडेन पावतले आनी हेजेर सोल्युशन म्हणजे दुसरें इलेक्शन येवचे पयलीं तरी जातलें सोल्युशन. आमी प्रोग्राम करता खरें पूण ताजेर सोल्युशन येवप भरपूर गरजेचें. अशें न्ही की आमी करतले आनी वतले हातूंत काय मागीर यूजूच उरचो ना आनी म्हाका दिसता आमी प्रोग्राम करूनय काय फायदो ना. प्लीज जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसा तांचे कडेन मागता की सोल्युशन काडात हाजेर आनी जमना जाल्यार सांगात जमना म्हणून. फुडलें कितें आहा तें लोक पळयतले. थँक्यू.